धर्म परिवर्तनाचे गजालीक लागून गोयच्या राजकीय मळार खवदळ पडला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत धर्म परिवर्तन विरोधी कायदो हाडपा विशीं उलोवप केले, पूण विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन ह्या कायद्याक विरोध केलो। गोंय सरकार ह्या अधिवेशनात धर्म परिवर्तन विरोधी कायदो हाडपाक सोदता, पूण ह्या कायद्याक लागून वाद निर्माण जाला। धर्म परिवर्तन विरोधी कायद्याक आमी विधानसभेत खर विरोध करतले, अशें विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन सांगिल्ले। गोंयांत तशे गजाली घडना आनी जो तर कितें घडटा जाल्यार तेजेर कारवाई जावपाकूच जाय, आमी आदी स्टेटमेंट केल्लो आहा। आनी आमचे रिलिजनाचें नांव पिड्यार जावंक पारना। म्हणजे गोंयान सगळे रिलिजनाचे लोक वांगडा रावता, वेदर दे आर क्रिस्टियन्स, हिंदू, मुस्लीम, सीख, सगळे खूब भाशेचे लोक आहा, वेगवेगळे फेथ रिलिजनाचे लोक आहा, सगळे वांगडा रावता आनी अशें जावंक जायना। इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल स्टेट लायक गोवा। वी हॅव इनफ लॉज। नो लॉ हा, देर इज लॉ। इफ समबडी इज डुईंग समथींग रॉंग, he has to be booked under the various sections of IPC. अशें जाल्लें आहा आदी। सीएम जर तो लॉ हाडपाचो ट्राय करता जाल्यार एज अ ऑपोजिशन लीडर तुमचो स्टँड कितें? ना, आमी वी वील ऑपोजीट। अशें गरजूच ना। आमचे चर्चीन जाल्यार आयज बसून कोणाक कन्वर्ट करूंक ना। गोंय सरकाराक धर्म परिवर्तन विरोधी कायदो हाडपाची गरज कित्याक पडली? खरें म्हटल्यार धर्म परिवर्तन संविधानात मान्य आसा, पूण बळजबरी धर्मांतर करप कायद्यान गुन्यांव थारता, अशें इतिहासाचो अभ्यासक आनी आदोगाद श्रीनिवास खलप सांगता। कन्वर्जन इज नॉट एन ऑफेन्स। फोर्सफुल कन्वर्जन और कन्वर्जन बाय कोअर्जन इज एन ऑफेन्स। तर त्याच्या खातीर एंटी कन्वर्जन एक्ट जाय। माझे अशें म्हणणें आयशें कन्वर्जन लॉ जवळजवळ 5-6 राज्यांनी खूप आधीपासून झालेला, काँग्रेस गव्हर्नमेंटान केलेला सगळ्यात पहिलं मध्य प्रदेशात एंटी कन्वर्जन ॲक्ट। प्रॉब्लेम हांगासर आसा हे फटिंगपणा करून केल्लेल्या कन्वर्जनाचो। तर तेचेर महाराष्ट्र सरकारचे ते तुमकां एक उदाहरण दिता। हालीं तेंच्यांनी एंटी कन्वर्जन नवीन ॲक्ट हाडपाचो प्रयत्न केलो, मागीर तेंच्या स्वताच्या लक्षान येयलें की आमी चूक करता। त्याच्यापेक्षा बरो उपाय महाराष्ट्र सरकारान केला, तो म्हणजे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर यांनी तांकां सजेस्ट केल्लें की सुपरस्टिशन अँड मॅजिकल रेमेडीज ॲक्ट, एंटी सुपरस्टिशन ॲक्ट तेंच्यांनी पास केलो। गोवा सरकारान जर असो ॲक्ट जर पास केलो तर जो एक परसेप्शन आसा की खंयच्या तरी एका धर्माच्या विरुद्ध तो वापरलो जातलो। एंटी सुपरस्टिशन ॲक्ट एक न्यूट्रल ॲक्ट आसतलो। जर एखादो बाबा धर्माचें नाव घेवन एखाद्या 14 वर्षाच्या चेडवाचेर जर बलात्कार करता तर तेका सुद्धा तीच शिक्षा जातली। कांय दिसा पयलीं सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामीन हिंदू आमदारांक धर्माचे उपदेश दिल्ले। हिंदू आमदारांनी धर्मा खातीर वावर करचो अशें आवाहनय तांणी ह्या वेळार केल्लें। तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे की आम्ही हिंदू म्हणून आपलं काम केलं पाहिजे। हिंदू म्हणून आपण पुढाकार घेतला पाहिजे। हिंदू आमदार म्हणायला आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे। मी हिंदू आहे असं अभिमानाने सांग। आज आम्ही पाहतो की हे सीएम असो किंवा बाकी खासदार असो, आमदार असो, सगळे असो, स्वतःला आपण जरा एकदा विचारा की मी हिंदू धर्मासाठी आमदार म्हणून काय दिलं, मी मुख्यमंत्री म्हणून, मी आमदार खासदार म्हणून मी माझ्या धर्मासाठी काय केलं, असा एक दिवस विचार करून लिस्ट काढावी आणि त्याच्यामध्ये मग आपण जर कमी असेल तर भर घालावी। उपरांत 5 पिलर्स चर्चीचो मुखेली डॉमिनिक डिसोजाक बळजबऱ्या धर्म परिवर्तनाचे केशीन अटक जाल्ली। हे फाटभुंयेर उलयतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत धर्म परिवर्तन विरोधी कायदो हाडपाचे संकेत दिल्ले। ते उपरांत सरकाराचो युतीचो वांगडी आनी मोगोपाचो मुखेली सुदीन ढवळीकरानूय धर्म परिवर्तन विरोधी कायद्याची मागणी केल्ली।
इस तरह के ज़्यादा और कभी भी गोवा में इस तरह के धर्म परिवर्तन को केसेस को थारा नहीं दिया जाएगा और जितना स्ट्रिक्टली एक्शंस इस तरह के एक्टिविटी जो सब लोग कर रहे हैं इसी तरह के सभी के ऊपर हम एक्टिविटी करेंगे। हम सभी धर्म का सभी लोगों का हम आदर रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कैथलिक हो। किसी को फोर्सफुली या किसी को लालच देके किसी से धर्म से परिवर्तन नहीं होना चाहिए और इस तरह से किसी ने प्रयास भी नहीं करना चाहिए। कन्वर्शन जाता हे सगळ्यांनी प्रूव्ह केल्लें आसा, तुम्ही मिडियान ताचेर चड प्रूव्ह केला आमचे पेक्षा आणि हे बंद जावपाकूच जाय आणि हे जर बंद जावना लोक कायदो हातांत घेतले आणि खंयचे खंय जातले। मुख्यमंत्र्यान जे कितें सांगलां तें बरोबर। धर्म परिवर्तन विरोधी कायदो हाडप की ना हे विशीं सद्याक दुबाव आसा। धर्म परिवर्तन विरोधी कायद्याक संविधानाची मान्यताय आसा की ना हे विशीं लेगीत चर्चा जावप म्हत्वाची। मुख्यमंत्र्यान धर्म परिवर्तन विरोधी कायदो हाडपाचे उलोवन दाखयल्ले खरे, पूण सरकारान असो यत्न केलो जाल्यार गोंयच्या राजकीय आनी सामाजीक मळार खवदळ पडटलो इतले मात खरे। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।